is an OSD जे आसा always मिनिस्टराचे they should be the graduate आशिल्ले. पण एक फावटी मिनिस्टरांनी रिक्वेस्ट केली की तांचे थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवचें म्हणून, कारण तांकां जो OSD घेवपाचो आशिल्लो तांकां लायक मायंडेड OSD जो घेवपाचो आशिल्लो ताका थोडेशें आमी रिलॅक्सेशन दिवन ताका विदाउट ग्रॅज्युएटूय घेवपा खातीर ताका रिलॅक्सेशन दिलां. इट इज अप टू डिपेंड्स अपॉन देअर रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द मिनिस्टर. मिनिमम म्हणजे आम्ही म्हटलं की डिप्लोमा असतो किंवा 12th तरी असतो म्हटलं. 62 पुलीस कॉन्स्टेबल विच इज देन फिल्ड म्हणजे त्यांना भरिल्ले अगेन्स्ट द होमगार्ड पोस्ट ऑफ द 62 होमगार्डाच्या पोस्टाच्या अगेन्स्ट तांकां भरिल्ले. पण तांकां म्हटलेलें की होमगार्ड जो आसा पळय न्ही हो एकटोच होमगार्ड म्हणजे 63 पोस्ट आशिल्ले एकटोच सिलेक्ट जाल्लो आनी 62 पोस्ट हे होमगार्डाच्या अगेन्स्ट पुलीस कॉन्स्टेबल भरलेले आनी तांकां मागीर रेग्युलरायझेशन दिवपाचें आशिल्लें एज देर इज अ नो होमगार्ड टू कम इन टू द पुलीस डिपार्टमेंट. बट देन देर इज एन तांकां रेग्युलरायज केलें ना. सो दे हॅव गॉट टू द कोर्ट एंड दे गॉट त्या खातीर तांकां हे फावटी आमी कॅबिनेट रिलॅक्सेशन दिवन तेंचे रेग्युलरायझेशन ऑफ द सर्वीस फ्रॉम देन. हय, अदरवायज तेची सिनियरिटी जी आसली ती लूज जाताली. ती सिनियरिटी ताका तेन्नाच्यान सिनियरिटी ही मेळ्ळी वयतली.